पर्सनल डिपार्टमेंटान आपल्या रिक्रुटमेंट रुल्सान थोडे अमेंडमेंट्स केले आनी ते ग्रुप सी कॅटेगरीचे जे पोस्ट आहा ताका तेंच्यांनी 1 year एक्सपिरियन्स मॅन्डेटरी केला ते रुल्सान अमेंडमेंट करून. पूण त्या एक्सपिरियन्साक तेंच्यांनी वेगवेगळ्यो कॅटेगरी घेतल्या. तितून अप्रेंटिसशीप अंडर जे काम करता तो एक्सपिरियन्स करता, और इन गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गनायझेशन ऑफिस और इन्स्टिट्यूशन तो एक्सपिरियन्स करता. अदरवायज सेमी गव्हर्नमेंट ऑर्गनायझेशन ऑफिस इन्स्टिट्यूशन सेमी गव्हर्नमेंटाच्या तेंचो एक्सपिरियन्स करता, और खंयचे फॅक्टरी ऑफ कंपनीचो एक्सपिरियन्स करता एका वर्साचो. नाजाल्यार एनी अदर प्रायवेट एस्टाब्लिशमेंट जे 5 परस चड कामगार असतात थंय 1 वर्साचो काम केल्ल्याचो एक्सपिरियन्स गव्हर्नमेंट सीट ग्रुप वर्क पोस्टां खातीर लागतलो. आनी हो तेंच्यांनी कॅटेगरी वायज म्हणजे पोस्ट वायज सांगला खंयचे खंयचे पोस्ट हितून येता ते. तितून मल्टीटास्किंग स्टाफ येता, लोअर डिव्हिजन क्लर्क येता, रिकवरी क्लर्क, ज्युनियर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, ज्युनियर असिस्टंट, सिनियर असिस्टंट असे पोस्ट आहा सी ग्रुपातले. ह्या पोस्टा खातीर 1 वर्साचो एक्सपिरियन्स तेंच्यांनी मॅन्डेटरी केला.